तुझ्या भेटीभोवती आम्ही आय्या बाबा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन रूपे खात्या कळसान मोना भेटूंक तुका बलिदान दिसो आयसो तुवें आमकां दिलो वचूंक तुजी मात कार्या उबारनिका सरकां दिवंक सोडवणे तुज्या मितमे नाटलेल्या मोगा तुझ्या भेटी भोवती आम्ही आय्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उबे खात्या कळसान मोना भेटूंक करका बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबय आसो तुमच्याय सोबय आसो जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो देव आपणाचो मोग आणि आपणाची खाकूळत आमचे थंय दाखयता वय मू दाखयता गे ना हांगा मात थोड्या तिशीन कोण ना की दाखय नासता दाखयता गे ना दाखयता न्ही गे ती आमकां ताणें दाखोवची मात न्ही तो मोग ती खाकूळत वांटो की आमकां देव आपोवणे दिता वय मू सारकें ताकाच आमी आमच्या बापा म्हणटा मागणे न्ही गे जशें आमची पदकां बक्षिल्ल्यान तशी हेरांची पदकां बक्षूंक न्ही गे जायते फावटी आमी बगुल्लो तो देवाचो मोग ती देवाची खाकूळत आमी वांटून घेवच्यान चुकता एकच आमकां तो अणभव जावना देवाच्या मोगाचो देवाच्या काकुलतीचो अणभव जावना जर म्हाका त्या काकुलतीचो मोगाचो अणभव जाला तर हांव निजायकी वांटून घेता या अनेक रितीन हांव सेल्फी जाला म्हज्या इतल्याक जाला आतां मेजोरिया धडा आमी दांपिया जायते फावटी आमच्या सालत्या जिवितांत देवाच्या उदार मोगाचे आनी काकुळतेची आमी बेपारवो केल्ल्याक वांटून घेवंक चुकल्याक सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रिसा काकुत प्रिसा काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थुया प्रितीच्या बाबा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती चडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलून कुरिंथ घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावानो
हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतां स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतल्यात. नांतर तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पथकां खातीर मेलो, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर सोमेस धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्या परी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां प्रास मदें हांव कानिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजायकी सांगचें जाल्यार तांचे सकटां प्रास चड मिनतेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकट परगट करता तें एकच आनी तुमी सतमंदलाय तेंच. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोपकार. सर्वे स्पोराक वासुया, कित्याक तो बरो. सर्वे स्पोराक वासुया, कित्याक तो बरो. सर्वे स्पोराक वासुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक पाळता, तर इस्रायल ताका वाखणून म्हणू. ताचो विश्वासी मोग ससनाक पाळता. सर्वे स्पोराक वासुया, कित्याक तो बरो. सर्वे स्पोराच्या उजव्या हातान जैत वेला, ताच्या उजव्या हातान महात कार्यां चल्ल्या. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वे स्पोराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वे स्पोराक वासुया, कित्याक तो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका अर्घ दिता. म्हज्या देवा, हांव तुजी स्तुती गायता. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदार जालो. देखून हांव तुका अर्घ दिता सर्वे स्पोरा. सर्वे स्पोराक वासुया, कित्याक तो बरो. सर्वे
सर्वेस्पुरांतीन वासुया कित्याक तो बरो. Alleluia, 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 Alleluia. येया मुझे सशी सोमेस तुम्ही कष्टातेल्यानो आणि वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. फरिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फरिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणी जियेतली एक स्त्री असली. जेजू फरिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आणि ताच्या पांयां सशीन फाटल्यान रावन रडोंक लागली. आपल्या दुकानी तिने ताचे पांय भिजयले. आपल्या माताच्या केसांनी ते पुसले. ताचो उमो घेतलो आणि परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवन दिल्ल्या फरिसेवान आपणा इतल्याक म्हळें, ओ मनीस, निजायकी एक प्रावादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्तेची पातकेन म्हणून जाणा आसतो. तेत जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमोन, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तो जेजू मुंदोरण म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवें आसलें. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केले. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमोन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजून ताका म्हणलो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमोनाक तो सांगूंक लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मूं? हांव तुज्या घरा आयलो. तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुकानी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरिल्ल्या घडयेंत हांव म्हज्या पांयाक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलांनी माखले. देखून हांव तुका सांगतां, जायतीं तिचीं पातकां तीं तिका बक्षिल्यांत. तिणें दाखयलो व्हरतो मोगूस हाका साक्ष. जांकां थोडेंच बक्षिलां तो थोडोस मोग करता. उपरांत जेजू त्या स्त्रियेक म्हणलो, तुजीं पातकां तुका बक्षालीं. तांचे सांगाता जेवणार बसले. आपणा इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बक्षितालो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून त्या स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त सदांय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो,
रवींद्रनाथ टागोर एक विडंबन बरयता. त्या विडंबनाचे नाव न्यायाधीशा म्हणून. ते एका स्त्रियेची आणि एका न्यायाधीशाची कथा. ते विडंबन अशें सुरू जाता. पयलें एक स्त्री आनी तिका एक धाकटुलें भुरगें, आनी ते भुरग्याक खावंक या जेवण दिवंक अखेर एक पानो दिवंक त्या स्त्रियेक जायना. त्या भुरग्याक खावंक दिवंक जेवंक दिवंक अखेर एक पानो दिवंक त्या भुरग्याक जायना, त्या स्त्रियेक जायना. आनी अशें ती देदेस्पर जाता. तिका कोणी काम दिनात आनी चिंता हांवें वाचूंक जायना. आनी अशें चिंतल्या उपरांत ती आनी तिच्या भुरग्या सांगता आपूण जीवघात करचें म्हणून बांयक उडटा. भुरग्यां सांगता. आनी अशें बांयक उडयल्या वेळार तांची बोबाट, भुरग्याची बोबाट आयकून थंय लागशिल्ल्या आसल्या त्या थोड्या जाणांनी तांकां राखोवंक पळयतात. आनी राखता आसतना भुरगें मरता, स्त्री मात उरता. आतां कितें जाता? स्त्री एक जैलांत घालतात. स्त्री एका न्यायाधीशा मुखार उबे आसता आनी तो न्यायाधीश त्या स्त्रियेक पळयलेंच म्हणटा ही स्त्रियां पुरो अशेंच. ह्या असल्या स्त्रियां वरवीं आमच्या समाजीक पाडनांव तिका सोडणोचो, तिका कठीण शिक्षा दिवचे. आनी अशें चिंतून तो न्यायाधीश त्या स्त्रियेक कठीण शिक्षा दिता आनी वचून जैलाक घालता. पूण रवींद्रनाथ टागोर उपरांत बरोवंक सुरू करता. हो न्यायाधीश कसलो जावयेत गाय म्हणून. तो ताच्या तरणाटपणार सादारण असो मनीस न्ही. ताची चारित्र्य, ताचें बॅकग्रावंड तितलें बरें नासलें. तोय ताच्या आवय बापायच्या पयशान गम्मत करतलो. कॉलेजींत ताका जाय जाल्ल्या बरी करतलो. आनी अशें आसता ह्या स्त्रियेचेर ह्या स्त्रियेचे वयर ताका दोळो पडटा आनी तो ह्या स्त्रियेक फुसलायता. ह्या स्त्रियेक फुसलायता मात न्ही, ताच्या घरांतून ह्या ताच्या आवय बापायच्यान ताका सपरेट करता आनी ताच्या कन्सेप्टा विरोध, आपणे विरोध ताचे थंय तो एक जाता. आनी अशें जाल्ल्या वरवीं त्या स्त्रियेक त्या घरची आवय बापाय भाव आनी पुराय भायर घालता. आतां स्त्रियेक कितें जालें? तिशीन तिका मोग जाल्लो तो मनीस ना, तरणाटो ना, इश्ल्यान पुटाम ना. आनी अशें ती स्त्री कश्टून आसता. समाज तिका रेकॉग्नायज करना. आनी असल्या संदर्भार तिका भुरगें जाता आनी त्या भुरग्याक जेवण दिवंक, पानो दिवंक त्या मनशाक त्या स्त्रियेक जायना. आनी कितें करता हो जज? त्या स्त्रियेक तें शिक्षा दिलो. तो हांवें कोणाक शिक्षा दिल्या त्या स्त्रियेक या त्या मनशाक तो कितें करता की म्हूण पळोवंक जैलाक वेता. आनी जैलाक वेता आसतना ती स्त्री थंय आसल्या पेद्या लागीं या पुलिसा लागीं झगडें करनासता. आनी पयसल्यान पळयलो तो न्यायाधीश म्हणटा पळय ह्या स्त्रियेक आनीक बोध येवना, ही स्त्री अशीच, ही बदलना. पूण कितें की पळया म्हणून त्या जैलाच्या भितर वचून त्या पुलिसा लागीं विचारता, त्या पेद्या लागीं विचारता आनी विचारता कित्याक तूं तिच्या लागीं झगडटाय म्हूण. तदाळा तो पेदो पुलीस म्हणटा, तदाळ ती स्त्री म्हणटा धनिया एक उपकार म्हाका कर, म्हाका तूं कली शिक्षा दी म्हूण म्हजी मुदी मात काण व्हरनाका, म्हजी मुदी मात काण व्हरनाका. तदाळा तो न्यायाधीश ती मुदी काण पळयत आसतना ताच्या मांड्याक मारल्या बरी जालें, ताच्या मांड्याक मारल्या बरी जालें. कित्याक ती मुदी दिल्ली ताणेंच, ती मुदी त्या स्त्रियेक घाल्ली ताणेंच. आनी त्या संदर्भार न्यायाधीश आनी ताचें कोशेड अपराधी स्थानार वेता आनी ती स्त्री तेच्या ऑपोजीट आसता.
तर त्या स्त्रियेक कारण जालो व्यक्ती कोण म्हणून तो रवींद्रनाथ टागोर त्या न्यायाधीश म्हणल्या त्या विडंबनान बरयत आसतना एकले आमी बायल्यान बरें म्हूण दिसता पूण भितर आमचें म्हणलें एक अंतस्करण आसता तें अंतस्करण म्हाका मात आमकां मात कळीत आसा आनी आयच्या वांजेलांत असलेत एक कथा आसा जायतें बरें लिसांव आयचें वांजेल आमकां दिता आयच्या वांजेलांत लोक त्या स्त्रियेक नांवां नापयना तर त्या स्त्रियेचें नांव सोरलें कोणें नांव कोणें सोरलां त्या स्त्रियेचें कोणें सोरलां नांव त्या स्त्रियेचें नांव सोरलें कोणें कित्याक सांग लोक त्या स्त्रियेक नांवां नापयना कितें म्हूण आपयता त्या शहरांत जी येतली एक कठीण जिणी जी येतली एक स्त्री नांव खंय गेलां त्या स्त्रियेचें कोणें त्या स्त्रियेचें नांव सोरलां हांगा सोरलो व्यक्ती कोण अपराधी कोण तीन रितीचे व्यक्तित्व आयच्या वांजेलान आमी पळयता तिचें नांव सोरलें समाजेन मनशांनी तिचे भशेन आसल्या मनशांनी तिचें नांव सोरलें तिचे भशेन आसल्या मनशांनी आनी त्या समाजेन आतां कितें जाता तीन रितीचे व्यक्तित्व आमी पळयता पयलें स्त्री आतां ती स्त्री कितें करता पळया ते स्त्रियेंत दोन रितीचो व्यक्तित्व आसा एक तिचें थंय आसलें धैर्य ती भियेना कित्याक भियेना ती भियेना कित्याक भियेना आपणाक बरें जायचें म्हणलें उद्देश या मनोभाव हे चिंता त्या स्त्रियेक आसा आपूण बरें जातली म्हाका एक नवें जिवीत जाय ह्या समाजेन म्हाका एक जिवीत दिला म्हाका एक बिल्लो दिला नांव दिला म्हजें नांव काडून व्हेलां पूण म्हाका एक नवें नांव जाय नवें व्यक्तित्व जाय म्हूण तें मोतीन घेवन ती रिस्क घेता शी टेक्स अ रिस्क एंड गोज टू जीजस वेता कोणा कडेन ताका नांव दिवचें ताका सोमा करच्या मनशा लागीं ती वेता आनी कितें करता गेल्लेंच रडटा दुकां गळयता पांय पुसता सुगंध द्रव्यांनी मागता दुसरें व्यक्तित्व ती स्त्रीचें कितें ती आपणाचें कालतेंपण दाखयता वय म्हाका बरें जायचें तर हांवें उणें जायचेंच हांव फारीजांवांक भियेना म्हाका तांची गरज ना ती कोणी आसूं दी हांव तांकां हँडल करता पूण म्हाका कोण बरो करता त्या मनशा लागीं वचूंक म्हाका जाय आनी हांव म्हजें उणेंपण दाखोवन कालतेंपण दाखोवन ताचे लागीं वेता आसतना तो म्हाका भरता म्हणल्यार धैर्यान ती स्त्री वेता हें पयलें व्यक्तित्व कित्याक त्या स्त्रियेचें नांव आमी सोरलां त्या स्त्रियेचें नांव त्या समाजेन सोदलां त्या फरिजेवांनी सोरलां त्या असल्या मनशांनी सोरलां उपरांत आमी पळयता फरिजेव कितें करता तो फरिजेव रिप्रेजेंट्स ऑल द सोसायटी तो कितें म्हणटा पळया गी जर हो प्रवादी वयर आसलो तर ती खंयच्या केस्तेची स्त्री म्हणून ताका कळीत आसतलें पळया मनोभाव थंय देवाची काकुळत आनी मोग त्या स्त्रिये थंय वळटा आसतना हांगा आसलो मनोभाव कितें तिणें बरें जावचें तांकां पळोवंक जायना भगार तिचें उणेंपण तें पळयता तो फरिजेव तिचें उणेंपण तें पळयता आनी सवाल कितें करता जर हो मनीस प्रवादी आसलो तर ती खंयच्या केस्तेचें उतरां पळया खंयच्या केस्तेची स्त्री म्हूण ताका कळीत आसतलें तो व्हडल्यान म्हणना काळजांत म्हणटा ताचेतल्याक म्हणटा हें जाणा जालो जेजू ताका सांगता देवें कोणा लागीं चड आसा ताका बक्षिलें कोणाचो चड मोग करता की ताका सवाल करता तिसरें व्यक्तित्व थंय आसा फरिजेवाचें जेन्ना अन्नेक मनीस बरो जाता आसतना अन्नेक मनशा लागीं कितें बरेंपण वेता आसतना तो देवाक थंय भोंवत आसलो तो फारिजेव पयलें ताणें वळखचें आसलें पूण तो वळखना तो फारिजेव वळखना म्हणजे ताका देवाच्या काकुळतीची आनी मोगाचो अणभव बिलकुल जावना तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो
आज तुमच्या मुखार सवाल असले जायते व्यक्ती जायते मनशां आमच्या घराण्यांत आमच्या समाजांत आसात जर तांचें व्यक्तित्व तांचें नांव कोणें सोरलां तांचें व्यक्तित्व तांचें नांव कोणें सोरलां जर हांव एक क्रिस्तांव जावन हांव एक याजक जावन आमी क्रिस्तांव जावन देवाच्या उदंड काकोल दिसो आनी मोगाचो अनुभव करता तर ओ मोग आनी अनुभव आमी आमचे इतल्याक दवरूंक जायना वेन यू आर फिल्ड इट हॅज टू ओवरफ्लो तुका थंय भरतीपण आयल्या वेळार तें तुज्या लागीं उरना तो भायर वेता हांगा एकच सवाल एकच देवाच्या मोगाच्या आनी काकूल दिसो म्हाका अनुभव जावना जर म्हाका जाला तर हांव तो मोग आनी अनुभव या मोग आनी काकूल एरांत थंय वांटून घेता आनी कशें नांव सोरल्या कडेन नांव दिवंक हांव पळयता ताका सांग पावलो म्हणटा हांव क्रिस्ताच्या लोकांक हांवें कश्टिलें वय पूण आज ताची कृपा म्हाका आयिल्ल्या वेळार म्हाका नवें नांव मेळ्ळें हांव पावलो जालो आनी आज तें नांव एकल्यांक दिवंक हांव आशेतां ही कृपा आमकां सोमेस्तांक जेजू क्रिस्तान दिल्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणो आमी त्या न्यायाधीशा भशेन हेरांचें नांव सोरचें मनीस जावचें नाका हेरांक बिल्लो दिवची मनशां आमी जावचें नाका त्या फारिजेवा भशेन आमी सवाल करचें नाका जर तो प्रवादी आसलो तर ती खंयच्या कॅस्टेची स्त्री म्हूण तसलो मनोभव आमचे थंय आसचो नाका ताचे बदलाक देवाचे उदंड मोग आनी काकूळट अनुभव केले आमी तो या ती म्हजे भशेन अन्नेक क्रिस्तांव अन्नेक मनीस ताका हांव देवाची कृपा आनी देवाचो मोग आनी काकूळट हांव दितलो उगडापें करतलो जेजू क्रिस्त थंय ताका व्हरतलो म्हणल्यार मनोभाव जिवंक आमी प्रयत्न करया तीच कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन Hunduku waknaso surudaka podaso bitui tanggu tumugaso Sumyati muktuso mundyani tautamso Devi kanan puso Kani koe bapa Betong di tau tuka Manutyu ke papa Srikatu keramka Kani koe bapa Betong di tau tuka Manutyu ke papa Srikatu keramka म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात जातले बलिदान आपल्या मनाकने मेमेक आणि आमच्या की पोषितवा सर्वेस पौर म्हणून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां ताच्या नांवान आमी भेटयता ती तेणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वचुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचू फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचे मरण समरता जिव्या बाबतां ताचे पुनर्जीवनपण परगडता. तिरबोरवशान ताचे महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Paraço serviço por tu, cercani somsa burla tuja, beripama, sergi tu kaje, sergi tu kaje, serviço porace navi yeta kaje, sergi tu kaje, sergi tu kaje. बापा खरोच पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परे जेवण जातास ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पदकाचे वखदांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येया सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचे विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेळ्ळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेशांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिजो पती भगवान दर दोता आनी सर कळे तूं कमान मेल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोम्या जेजूची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना धैर्य घेवन मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची सांग तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताणी पळोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदारा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवशा नत्रेक जाल्यार आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सोडटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी. सोम्या थंय म्हजे वेळार येवचें म्हाका फोन पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
आम्हा मनशाक सोडून दिवच्याक ह्या नांवा शिवाय ह्या संवसारान दिल्लें दुसरें खंयचेंच नांव ना. प्रार्थुया. प्रतिवन बापा, तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी नेहमी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिन वचनसो हेज संभ्रमन जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुका ससनाक वाकोवंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा आशिर्वाद तुमचेर वतो. वसुनेया क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसा. भाऊ बणिनो तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज ह्या हप्त्यांतली लिथुर्जी अशी आसा. 20 तारीखेर म्हणजे फाल्यांच्या दिसा सा एंड्रू किम आनी पावलो आनी ताचे संगाती ह्या मार्तिरांचें स्मरण आमी करता. सोनवारा दीस सा मातेव आपोत्सोल आनी इवांजेलिस्ट हाचें फेस्त आमी संभ्रमता. येवच्या सोमारा दिसा सा पाद्रे पियो हाचें स्मरण आमी करता. आज 10:30 मिसा उपरांत हांगासर बायबलाच्या संगती विशीं संवाद आनी भासाभास आसतली. बायबलाचेर सनात जोडलेले दोतोर सनात जोडलेले मनोदीक बाब रिचर्ड डिसोजा कर्मेलीत रोमान ते प्राध्यापक जावन आसात आमचे संगी आसतले आनी बायबला विशयंत सवालां विचारूंक दुबावाक स्पश्टीकरण जोडूंक अवकाश आसा. 10:30 मीस जाल्ले उपरांत हांगासरच. भोवन आनी भयणीनो, हर एका वर्सा आमी कॅरिस्मॅटीक रेतीर हांगासर मांडून हाडटा. ह्या वर्साची रेतीर ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर चलता. 11 आनी 12 शुक्रार आनी सोनवार आनी ते दोनूय दीस रजेचे. ह्या पटीचो विशय आसा सक्रामेंताचे कृपेन बरवशाचे वाटेन. हांगासर ती रेतीर सकाळीं 8:30 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत चलतली आनी 2 परां जेवणाची वेवस्थाय आसतली. कर्मेलीत तशेंच दिएसीचे याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तावन ही रेतीर सोलोवन व्हरता. ह्या रेतीरे खातीर तुमी मागोवंक संगतच ह्या रेतीरेन भाग घेवन हाचो आत्मीक फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता. उडास्तवरां ऑक्टोबराची 11 आनी 12 तारीख. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या मिसाचे प्रधान याजक बाप रायन पिंटो आज ते जल्म दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांचे नांवे तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्घ दितना तांकां ह्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. मात न्ही ह्या पुनशेताक तांणी दिवच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. ते लॉयर वकील शिकल्यात मात न्ही आतां ते प्रॅक्टीस करते आसात. तुमकां जर तांची गरज आसा सेवा आसा जाल्यार तुमी तांकां संपर्क करियेत. कुशे मनान ही सेवा आदार वा कांय गायडन्स जाय जाल्यार ते दिवंक तयार आसात. ह्या संदर्भी तुमचे सुमेस्तांचे नांवे तांकां ह्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठोवया. घट्ट 2 ताळयो. देव बरें करूं. नवेना उपरांत पिडेस्तांचेर मागणे आनी आशिर्वाद आसा. आतां नवेना खातीर दिंबी मोडया. फ्रागाच्या बळका जेजूचे नवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगात रावनसो म्हजो संतोष आसमी तेजो मनशाचो जावन जियेलो. सतराच्या गजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणगण दैवीक वॉयस म्हणलें. हांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव हाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांतान मनशा तांच्या सहगजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बळोक म्हणटा, कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सत्य सवा
जेजू बाळकाच्या पांया तळा आमी समर्पिया. आमची सतेसावा सांगाताकान आमी मागया. ए बागेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितर उगडप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन येवकलेलो आसता. तुका बादेन उलो मारतले सक्तान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरी कृपेन बरले तुझे संगाता स्त्रियां भिते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. देवाचो पूत मुनी जालो, देवाचो पूत मुनी जालो, देवाचो पूत मुनी जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचे एका तुजी देश घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले मदीन वरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वयले कस आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकाराक अर्घां दिवया. उपकारी मनान आमी मागया. ए बो उदार पळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देडो उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबाच्या इमाची मरेफार तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. लोक तुज्या फाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सर पिडेस्तां बसोदो मागणे. आतां आमी जोडया. दोळे आमचे धांपया. सर पिडेस्तांक जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया. कित्याक ताच्या नांवान आसा बळ, ताच्या नांवान आसा सकत. तें नांव एकच आमकां गूण करता या ती पिडा सोसूंक जाय अशें बोळ दिता. सर पिडेन ओडवळच्या आमच्या भावंडां पासून आमी मागया. आज हांगा तुमी जायतीं जाणां जावं पुरो विविध पिडेन वळवळटात. ती पिडा गूण जावच्याक ह्या पिडा सोसूंक जाय अशें बोळ ते तिरासान जेजू लागीं मागया. पिडेंत ओळवळच्या आमची भावंडां आस्पत्रेंत आसात, आमच्या घरा आसात, शेजारा आसात. तसो जिवन जेजू दैवीक वैज तांकां आपणून गूण करून दी. तांचे दूख पयस करून दी.
तांकां भोगचें तें उणेंपण तो पयस करून दिवन आमी मागया. कित्याक समेन्स म्हळा कश्ट केल्यानो वजन वयतेल्यानो म्हजे सश्शी नेयात, म्हजें जू तुमी घेयात. आनी समी तांच्या पिडयेक एक नवें अर्थ दितलो, नवी दिशा दितलो. तेच बरोवशान आमी मागया. ते पिडेंत असल्यांक सेवा दिवच्या सर आमच्या भावंडां बसत मागया. मोगान मैपसान तिरासान सोडनासतना तांची सेवा करूंक जाय अशें मन, बरें मन, मनशापण आमच्या भावंडां बसत दिजू दिवं दी म्हूण आमी मागया. पिडेंत असल्या पळोवच्या त्या डॉक्टरां बसत, नर्सां बसत, थंय अशे सिब्बंदी बसत आमी मागया. अशें पिडेस्त बसत मागता आसतना देवाक ही आमी अर्गां दिवया. आमकां बरी भलायकी देवान दिल्यात. आज मसो ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. por Jesus, por Jesus, por Jesus, por Jesus, gun kar Jesus, gun kar Jesus, gun kar Jesus, गुण कर जेजू. मगाळा बापा तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचे सोडवणे पसत संवसारी धाडलोय आनी ताच्या कुर्सा मरणा जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवी दिलें. आज आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पसत आमी तुज्या लागीं विनंती करता. तुज्या कनवाळेचे दिश्ट तांचेर घाल. तांची पिडा सोसूंक तांकां आदार दी. तांचे पिडें तुजे बरवसो दवरूंक कृपा तांकां दी. तांच्या बियेच्या वेळार तांचें धैर्य जा. निराशेच्या वेळार बरवस जा. ह्या आमच्या भावंडांच्या कुटुंबाक तुज्या बेसांवांनी भर. पिडेस्ताची सेवा सक्री करतना तांकां सोंसणीकाय दी, बरवसो लाभय. तुज्या लागीं क्रिस्त आमच्या सम्या परी मरिफात मागता हांव. आमेन. आशिर्वाद घेवंक आमची तकलीफ बगोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बाबा सोवे आनी पुता सोवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. म्हज्या बसो तूं मागल्याक आनी मुखारी मागतल्या तुमकां समेस्ताक हांव देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. नामांची सुपळका सर्गीच्या तारुका व्हंकली कैतांवाच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा मनशा बळसांव तूं सल्मोन आयलो पातकां उबरांतले आमकां वयर काडले लांबी कायेंची येवळ दुबळ्यांतय उदार जालो सैताचो मुकूट सोडलो नामांची सुपळका सर्गीच्या तारुका व्हंकली कैतांवाच्या दिसा मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा मुगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरया आशिर्वाद दिवं आमकां भगवान कुर्साचे करून और आमकां आमचे देव आमच्या सुनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे